दीनदयाळ येवजणेची कार्डां रिन्यू करपाक वेंचणूक आयोगान मान्यताय दिवची। आतां मार्चान आदल्या कार्डाची मुदत सोंपता। एप्रिल म्हयन्यान परत ती कार्डां 300 रुपया भरून नव्यान मुदत वाडोवन घेवपाक जाय अशें मणिपाल हॉस्पिटलाचे डॉ. शेखर साळकार हांणी सांगलां। दीनदयाळ येवजणे मार्फत मणिपाल हॉस्पिटलांत दिसाक 5 दुयेंती एडमीट जातात। तशेंच येवजणेन कांय बदल करपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आम्ही आमच्या हॉस्पिटलात मणिपाल हॉस्पिटलात एवरेज अराउंड 150 to 170 नवे पेशंट ॲडमिट करतात। म्हणजे अराउंड दिसाक एक 5 पेशंट तरी दीनदयाळ स्किमीचे हाजेर ॲडमिट जातात आणि डिस्चार्ज जातात। अँड इट इज अ बिग हेल्प टू द पीपल दोज हू वॉन्ट टू इवन हायर कोण वतलो म्हणजे सेमी प्रायवेटान वतलो ताका तितके बेनिफीट मेळटा। ओन्ली प्रॉब्लेम थोड्यां कडेन ती कार्डां नासता। आतां तांकां थोड्यांची खुबशीं जाणांक प्रॉब्लेम जाला की तांणी बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कार्डां करूंक ना। सो कार्डां करूंक ना म्हणजे आतां नवीन करपाकूय दिना। I don't understand why Election Commission is not looking into this matter because it is already existing scheme. some महिन्याची existing scheme हा ताका तुम्ही कार्डा करून द्या because health of the people is important. पण this is not the time to tell बाबा तुझ्या हेल्थाकडे somebody is telling me तुवें पयलीं कार्ड करपाचें आतां करपाचें न्ही। आय थिंक इलेक्शन जाल्लें आसा सगळें सो देर नथींग एल्स टू बी वेटिंग। गव्हर्मेंट सर्वंट जे वोट करपाचे आहा तांकां ही स्किमूच ना। सो ते अशें न्ही की बाबा तांकां स्कीम आहा तांकां ती स्किमूच ना न्ही। दे आर नॉट आउट ऑफ द स्कीम सो तांकांय लागना ही। सो इलेक्शन इज ओवर स्टील दे आर नॉट रिलॅक्सिंग दीस हेल्थ रिलेटेड मॅटर एटलीस्ट दे शूड रिलेटेड बिकॉज डायरेक्टली कन्सर्न द हेल्थ ऑफ द पीपल न्ही। आतां तांची मार्चांचे चेंज करपाचें बिकॉज इन द एप्रील पर्यंत पीपल हॅव टू पे अनदर 300 रुपीज नाव। सगळ्यांनी आपली 300 रुपया दिवन ती स्कीम रिन्यू करपाक जाय। नाव इफ यू डोंट पे तुझे सपोज कार्ड आसा आनी तुवें ते पयशे 300 रुपया भरूंक ना जाल्यार ते कार्ड बिकम्स हें उरता स्टे उरता ताजेर वापरूंक मेळना तुका कार्ड। यू हॅव टू पे 300 टू रिचार्ज द कार्ड आनी ते कार्ड मागीर तुका परत फुडल्या म्हयन्यान तितकेच पयशे जे तुका सपोज 4 लाख पयलीं आशिल्ले तुजे क्रेडीट न्यू 4 lakhs विल बी एडेड इफ यू पे 300 रुपीज। हें मार्चा म्हयन्याच्या एंडा पर्यंत जावपाक जाय। ताजेरूय सद्या बंदी घाल्या सो तेंय करूंक मेळना लोकांक। नाव एकदम मागीर गर्दी जातली मागीर शेवटी बिकॉज 15 तारखेक गव्हर्मेंट जालें की मागीर गर्दी जातली न्ही सगळी 15 दीस उरता मागीर लोकांक रिन्यू करपाक कार्डां। आणि आमी लास्ट मिटींग जी आमी घेतिल्ली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ताणें सांगिल्लें की आमचे कितें सजेशन्स आहा ह्या स्किमीचेर की देर लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नवीं ऑपरेशनां एड करपाची गरज आहा जी डे टू डे लोकांक खूब फायदो जावंक शकता। लायक स्टँड घालपाक पयशे आहा पूण स्टँड काडपाक पयशे ना सो ताका काडपाक पेशंटाक पयशे दिवचे पडटा। प्लस प्रायसीस आर सो बँक सामके बेज लायनचे प्रायसीस आहा ते प्रायसी वाडोवपाची गरज आहा। सम दीस आर रिटर्न चार्जीस बी जे आमी ओपीडीचे चार्जीस आहा ते मातशे दिवपाक प्रॉब्लेम आसता कित्याक पीपल आमकां खबर नासता की पेशंट म्हजे कडेन येतलोच काय ना तो। सो हांवें ताका पयलींच फ्री दिवप आनी फाल्यां तो म्हजे कडेन येना जाल्यार हांव मागीर ताजे फाटसून धांवपाची पयशे कलेक्ट करपाक इज नॉट करेक्ट। सो ती सुद्दां चेंज करपाची गरज की ओपीडी नथींग इज कवर्ड वन्स यू एडमीट येस दीस स्कीम वील बी एप्लिकेबल हें जावपाची गरज आसा। आनी मेडिसिनचे जे लोक आसा म्हणजे मेडिकल म्हणजे तुका फाल्यां जोर आयलो ऑर तुका अर्धांगाचो अटॅक आयलो मलेरिया आयलो हाजेर बाबा अमके दीस जाले न्ही की तांणी ते पॅकेजीन येता ते दीस जावन जर पेशंटाक रावचें पडलें जाल्यार एटलीस्ट ताची मेडिसिन्स आनी जो बाकीचो खर्च आहा तो तांणी लिफ्ट करूं लायक ESI बी कशें करता ते त्या टायपचे मॉडेलाचें करूंक जाय। हांगा कशें एकूच फिक्स प्रायस आसा फाल्यां तो एक म्हयनोय उरलो जाल्यार म्हाका आय हॅव टू बेर द कॉस्ट ऑफ दॅट पेशंट। दे हॅव टू बाबा एक पर्टिक्युलर दीस जाले की बाबा तुका एटलीस्ट दोतोरांची सुद्दां दिवं नाका म्हणटा रावपाचें दिवं नाका पूण ताका जे आमी वापरता मेडिसिन्स ऑर ताजी ती ड्रेसींग करूंक जाय ताका कितें करूंक जाय कन्ज्युमेबल जे म्हणून आसतात ते तरी तांणी दे शूड गीव। इफ दॅट मच जालें जाल्यार ही स्कीम वील बी रियली आनी खूब बरी करूं येता। आनी आय थिंक तांणी आपयल्या मिटींग आतां नेक्स्ट मंथ आसतली स्टेक होल्डरांची मिटींग आमकां तांणी सजेशन दिलां की तुमचें सजेशन मेलाचेर बी धाडा म्हणून। आमी आमच्या सगळ्या दोतोरांक बी सांगलां की तुमचें सजेशन दिया देन आमी आमची सजेशन घालून वी वील सेंड इट टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस फॉर बेटर इम्प्लिमेंटेशन आनी स्कीम आनी कशी बरी जावंक शकता हें पळोवपाची आतां गरज आसा।